बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमकां आपलो मोग आनी जिवीत दितलो जेजू, देवाचो पूत उंड्या रुपान आमचे मदें हांगा हाजीर आसा. तर ताच्या सांगाताक हो वेळ सारूंक सगल्यांक तुमकां येवकार. स्तोत्र 90 आनी 5. येयात सर्वेस्परा मुखार आनंदान उलासुया. तो आमचें कळप, आमचो तारूक. सर्वेस्पर म्हणल्यार व्हडतो देव, सगले देवां परस व्हडतो राजा. खोल खोल सोमदीर आनी उंच उंच पर्वत ताचेच हातांत आसा. दर्या ताचोच, कित्याक ताणें तो रचला, आनी ताच्या हातांनी आकालोली सुकी जमीनूय ताचीच. भितर सरात, मान बागुया, साश्टांगी पडुया, आमच्या रचणारा देवाक पांये पडुया, कित्याक तो आमचो देव आनी आमी ताणें चोरवाक वेल्ल्यो पोरजां, ताणें पोसलोल्यो शेळयो. हे वेळार तुजे मुखार दिंबेर आमी आसांव. तूं आमचो खरो आनी जिवो देव म्हूण वळखून आमी तुका नमस्कार करता. गायन करूया. Father, we adore you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. सगळीं बसूया.
सुम्या जेजू, तूं जावन आसाय देवाच्या राजाचो चाकोर. देवाचें राज सोदचें आनी परगोडचे सुवातेर आमी आमकांच परगोट करूंक वावुरल्या. जेजू, तूं जावन आसाय बापाच्या दोयेलायेचो रूपकार. तुजो रूपकार आमी जावचे सुवातेर संवसार दाखयता तो रूपकार आमी घेतला. तूं जावन आसाय ओजापांचो विजमितांचो देव. तुजीं ओजापां पडून आमी तुका वाकाणचे सुवातेर आमी आमचीच वडवीक गायल्या. आमकां बोगोस. गीत आमी गावया I9, पेज नंबर 119, I9. जेजू मोच्या तुझे रावपात येता. बोसोक मोची ही सोगली पातका. देवाक आमी आतां आमचे कुडी पासत आर्गां दिवया. आमची कूड एक, पूण तिका जायते सांदे आसात. आमचे कुडीक कितले सांदे आसात ते आमकां खबर ना. एक एक सांदो एक एक कार्य करता. आमचे दोळे आमचे कुडीचो उजवाड. एक कूड जावचे खातीर आमकां एकूच आत्म्या उदेशी पवित्र स्नान दिलां. आनी हो एकूच आत्मो आम्हा सोमेस्तांच्या काळजांनी भरून देवान आमकां दादोशी केल्यांत. आमच्या जिविताची सुरवात आनी शेवट देव जाणा. तर आमच्या रोजनाराक आमी वाखाणुया.
वाकाने गीत आमी गावया Q2 पेज नंबर 165 Q2 आमी फकत 2 वर्सीस गायतले हांव. आमचो एक केसले गुण तुझ्या हुकमा शिवाय माथ्या वेलो ना पडटा. ल्हान गोडीटांनी चालत्या कुस्कुटांनी आमकां तुजो मोग राखता. मोगाळ बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. मोगाळ बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. एक झाड एक फूल एक पान तुजे रोजे बगर हालचे दोलचे नावाऱ्यान तोशे आमचे काळीज तुझे मोगाळ राखणेन वचूंक दिवचो नाय पेल्यान. मोगाळ बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. मोगाळ बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. आतां सोगली आमी आमच्या देवाक आमच्या रोसनाराक वाकाणुया. आर्गां तुका सोमया, मोयमा तुका सुकम्या, स्तुती तुका दोनया. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. And I glorify your holy name. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Arga tuka sumya, moima tuka sumya. Anod आणि स्तुती तुका. तू जावन आसा आमचो रोचना, तू जावन आसा आमचे सगळेच. तुझे बगर आमच्यान कांय करूंक जायना. Jesus, you are my everything. Without you, I am an empty vessel. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus, and I glorify your holy name. Abba, Father, I thank you. Abba, Father, I praise you. Holy Spirit, I thank you. Holy Spirit, I praise you. Jesus, 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 Jesus. जेजू, तुझें उतर सोत आनी मोग. मळबा इतलें उंच, दोर्या इतलें खोल, कळपा इतलें गोठ आनी उदका इतलें मोव. तर देवाचें उतर आयकूंक उबी रावया. लुकाचें शुवर्तमान आवेसपोर 7 वळ्यो 11 ते 17.
ताचे मागीर जालें तें नेम म्हणलेल्या एका नोगरान तो वेतालो आनी ताचे बोरी सीस आनी खूब लोक आसलो. नोगराच्या दारवोंट्या लागशीं पावतना एकल्याक मेलेल्याक पुरूंक व्हरताले. तो आपले आवयचो एकलोच पूत आनी ती एक राण बायल. तिचे बोरी नोगरांतलो खूब लोक आसलो. जेजून तिका पळयतच तिचे चुचुरे करून तिका म्हणलें, रडूं नाका, आनी फुडें येवन तिड्डेक हात लायलो. व्हरताले ते थांबले आनी ताणें म्हणलें, तोरण्या धाकट्या, हांव तुका सांगतां, उठ. आनी मेलोलो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी ताणें ताका आवयचे आदीन केलो. सगल्यांक भिरांत लागली आनी ते देवाची तुस्त करून म्हणटाले, एक व्हड बाकणार आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. आनी ही ताची खबर आख्या जुदिया सोबोवती गांवभर गाजली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं बसूया. नियाल सोर्वेस्पोर मेलेल्यांचो आनी जिव्यांचो दोनीय. जेजू लागीं जायना तसलें कांयच ना. तो आपले पोदवेन सगळें करूंक शकता. ते विधवेचे चुरचुरे धरून जेजू म्हणटा, रडूं नाका. आनी जेजून हात लायतांच ते विधवेचो पूत जिवंत जाता आनी तिचीं दुकां थांबतात. वेगवेगळ्या कारणांक लागून आमी दर एकलीं ते विधवे भाशेन रडटात. कोश्टांक लागून, पिडापिडेक लागून, जिवितांत अवघड प्रश्नांक लागून जे सुटावे करूंक म्हजे लागीं घडो ना. म्हज्या जिवितांत भितर सरलोले पातकाक लागून, मेळेपणाक लागून, म्हजे पिडेक आनी अस्कोतायेक लागून हांव जायतें सोंसतां आनी रडटां. पूण आमचें रडणें थांबयतलो कोण एकलो आसा? कोण काय तो? जेजू, होय जेजू. ते विधवेचें रडणें तिच्या पुताक जिवो करून ताणें थांबयलें आनी तिका परत कुशलकाय दिली. जेजू आमचीं दुकां पुसून आमकां शांती आनी समाधान दितलो हेच बोरवोशान आमी जिवुया. कित्याक तो आमकां दर एकल्याक म्हणटा, रडूं नाका, रडूं नाका. मागण्या वरवीं ताचेशी एक जावया. आमचीं दुकां समजून घेवंक ताका सोयेग दिवया.
प्रितीच्या बाबा भयणीनो, येदे वेळार म्हाका एक काणयेचो उगडास येता. गो बायलां आसलीं, जायतीं वर्सां लग्न जाल्लें, पूण तांच्या जिवितान भुरगें आसोंक ना. जायतीं मागणीं केल्या उपरांत देवान तांकां एक भुरग्याचें देणें फावो केलें. भुरग्याची बरे भाशेन वाड जाताली. सगळीं ताचो मोग कोत्तालीं. अवचितूच हें भुरगें दुयेंत पडटा. सगळीं आबूज जालीं भुरग्या पासत. वेगीं वेगीं घेवन त्या भुरग्याक तीं हॉस्पिटलांत गेलीं. हॉस्पिटलांत डॉक्टरान वखदां दिलीं आनी तें बरें जातलें म्हूण सांगलें. परतून तीं घरा आयलीं. हे भुरग्याचे बापायन ताका वखद पिवंक दिलें आनी तो कामाक गेलो. कामांक साकून ताका देरेफेंत उगडास आयलो. ताणें हे भुरग्याक शेरोप दिल्या ती बाटली बंद करूंक ना म्हणून. वेगीं वेगीं ताणें आपले घरकान्नीक फोन केलो आनी सांगलें, वच आनी ती शेरोपीची बाटली बंद कर. घरकान्नीन ताका बरें म्हूण सांगलें. पूण ती आपल्या कामान बिजी उरली, घरचे कामांत. मागीर जायत्या वेळान ताका उगडास आयलो. ती वेगीं वेगीं गेली आनी पळयलें जाल्यार भुरग्यान आखी शेरोप घेतली. मागीर ती ताका घेवन हॉस्पिटलांत गेली आनी आपल्या घरकाराक ताणें फोन केलो, बेगीन यो, आमी हॉस्पिटलांत गेल्यांत. भितर सोदतना डॉक्टरान भुरग्याक चॅक केलें आनी सांगलें तें भुरगें मेलें म्हूण. आतां घरकान रावता आपलो घरकार येवन आपल्याक कितें कोत्तलो पळयतो. थोडेच वेळान घरकार थांगासर पावलो आनी ताणें ताचे बायलेन ताका सांगलें, आमचें भुरगें हे संवसारांत ना. घरकारान तिका कितें म्हणलें जायत? ताणें ताका म्हणलें, डार्लिंग, स्टील आय लव यू. ही घरकाराची उतरां आयकोन तिच्या काळजाक कुशलकाय भोगली. ओय प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान जायते पावटी असलीं मरणां आमच्या घरांत येतात. तेन्ना आमी कितें कोत्तात जायत? आमी देवाक गुन्यांवकारी कोत्ता जायत ओ एकामेकाक आमी गुन्यांवकारी कोत्तात? हो प्रश्न आमी एकामेका लागीं विचारुया. आनी जेन्ना असलीं मरणां आमच्या घरांत येता तेन्ना आमी आमच्या रोजनाराचेर विस्वास दवरूंक मागुया.
आतां आमची मागणी आमी जेजू मुखार दवरुया आनी आमचो जबाब जातलो. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर गायन करून जातलो. जेजू आमकां सोडोवचे खातीर तुवें उर्सार व्हरून बरें खोस सोंसलें. बरें जिवीत जिवन खोस पडटा तेन्ना तांकां मोगान फुडो करून तूंच आमकां आनी सगल्या आमच्या भावा भयणीक उर्पेक भर. साबार दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. जेजू सगल्या आमी खोस पडटात. सेवा चाकरीच्या मोनान करून आनी ह्या वरवीं तांकांच मान आनी मोहिमा आमी सोडून घेवन आमकां कुरपा दी. साबार दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. होच आनी तुंय तशेंच कर. ही जेजूची उतरां मनान धरून आमी वेतात थंय बरें उलोवन बरें करून आनी ल्हान ल्हान वस्तू करून समाज नवो करून आमी वावरूंक म्हूण आमचे खातीर आमी मागुया. साबार दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी गरीब गरजेवंतां सगळे उदार दोळ्यार जावन दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरे देख जावन तांकां बापाचो आदार मागुया. साबार दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. तुमची मागणी तुमी जेजू मुखार घालुया. आमचो जबाब. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. सगळीं आमी जेजून शिकयलोले मागणे म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमचे स्वर्गीचे मायक आमी उलो मारुया. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस तुझे आसा, अस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोगाल जेजू, आमच्या जिवितांतलीं दुखां पुसून काड आनी परतून आमकां खरी कुशलकाय अणभवूंक सोयेक दी. आमेन.